जरा जोर से ताली के साथ स्वागत होना चाहिए। आमच्या मध्ये असतात मुरमुगाव आमचे मगा आमदार मान्य श्री संकल्प हेल्प केलो आणि जेन्ना आमकां कितें गरज आसतना ते सदांच आमच्या वांगडा आसा, स्पेशली आमचो प्रेसिडेंट समीर वांगडा. सो आतां आमी मागता सगळ्यांकडे मातशें एक 2 मिनिट सायलन्स दवरया आमच्या बालन भाई खातीर. प्लीज कोण फाटल्यान सुद्दां आसा मातशें एक रिक्वेस्ट आसा, 2 मिनिट सायलन्स आनी मातशें प्लीज सगळे जाता जाल्यार उबे रावचे प्लीज, जस्ट एज अ रिस्पेक्ट. बालन आमचो एक फ्रेंड आमचे मदीं आयज ना. हो मनीस लोकांक जो हेल्प करतालो आनी सदींच कोणाची कितें प्रॉब्लम आसलें जाल्यार सॉल्व करतालो. आयज आमचे मदीं ना तो आयज जायती दूख दिसता. आनी एवरी टायम आमकां जन्माष्टमीक केन्ना ताणें ना म्हणूंक ना, केन्नाच आमकां सदींच आमचे बरो हेल्प आसतालो. जन्माष्टमी जावं आमचे पर्सनल कितें बी प्रॉब्लम आसले तेजे कडेन डिस्कशन करून आमी कितें जाल्यार सॉल्व करताले. आयज बरें इतलें फील जाता की तो मनीस आमचे बरोबर ना. आयज खरें सांगता म्हाका जाल्यार अशें येतालें हांव तुका आयज मिस करता बालनाक. आयज म्हाका वयर बीन इतलें दूख दिसता की आयज तो आसपा जाय आसलोलो, देवान ताका इतले बेगीन व्हरपा नाका आसलोलो. कित्याक आयज तो मनीस वावरतालो करतालो, देवाची मर्जी, देव जाणा कशें कितें आहा तें. तशेंच हांव आयज आमचो सर संकल्प आमोणकर एवरी टायम हांव ताका आतां 15-20 वर्सां जालीं आमी प्रोग्राम करता. म्हाका दिसता माहीत जालें आसली 30 वर्सां जालीं. केन्नाच आमकां संकल्प आमोणकरान केन्ना ना म्हणूंक ना. आयज पसून तशीच आमची भाभी सदा आमोणकर सदींच म्हाका एक भावा भशेन मानता आनी सदींच केन्ना म्हाका केन्नाच म्हजो केन्ना बी हांवें फोन केलो केन्ना ना म्हणना, समीर कितें जालें सांग. सदींच हांव ताका केन्नाय सांगता भाभी थिंगा प्रॉब्लम जाला, भाभी हिंगा दोवर मारपा जाय, भाभी हिंगा कटींग मशीन जाय, अशें जायतें. भाभीन केन्ना ना म्हणूंक ना. भाभीन म्हाका सदींच म्हाजे बरोबर रावला. आनी तशेंच आयज हांव सांगपाक येता आमचो भाभी, आमचो समीर भाई, अंजुमन भाभी, आयज मोहसिन खान, आयज सगळ्यांनी आमकां जायतो हेल्प केला. ताका लागून हो प्रोग्राम जो आहा सक्सेसफूल जाता. आयज तुमचो सपोर्ट ना, आयज आमच्या वाड्यावयले लोकांनी आमकां आयज इतलो सपोर्ट केला. आनी तशेंच म्हाज्या फ्रेंडांनी आयज दहीहंडी जन्माष्टमी करपाक लागून चडान चड तुमचो सगळ्यांचो हेल्प आसा. आनी 2 उतरां सांगून देव बरें करून मागता. अष्टमीची शुभेच्छा. आयज कितलें वर्सां जालीं दिसता हांव ह्या प्रोग्रामाक येता आनी एवरी टायम बेटर बेस्ट खूपच बरो जाता. आनी ह्या वर्सा बीन म्हाका दिसता सगळ्याक वर्साक पूण ह्या वर्सा आनी बरो जाला. आनी खंयचे प्रोग्राम बरे जाता जाल्यार एक तर तेजी जी टीम आसता ती बरी आसूंक जाय आनी तेंच्या भितर जी युनिटी आसता ती बरी आसूंक जाय. आनी समीर आनी तेंची जी देस्तोरी बॉयज आसा तांकां हांव पळयता कोणूय यो तेंची टीम सारकी स्ट्रॉंग आसा, कोणूच तांकां तोडूंक शकना. आनी सगळ्यान व्हडली म्हाका हेंची हें दिसता की समीर खान एक दुसऱ्या हितूनसून आसून सुद्दां हिंदूचो जो सेलिब्रेशन करता हे फेस्टिवल आनी बऱ्या दबाज्यान करता, तेज्या खातीर हांव तेंच्या सगळ्या टिमीक आनी समिराक खूब खूब शुभेच्छा दिता. आनी हेज्या फुडें बीन आनी कितें न्यू आयडियाज येवं फुडल्या वर्सा आनी हेज्याकून बरो जावं ही शुभेच्छा दिता. सगळ्या जाणांक हांव थँक्यू म्हणटा आपयला म्हणून. देस्तोरो बॉयज यांच्यानी हो जन्माष्टमीचो प्रोग्राम ऑर्गनायज केलेलो आसा. हो 31 गेली 31 वर्सां जाले ते ऑर्गनायज करीत येयलेले आसा. आनी जी तेंचो अध्यक्ष आसा प्रेसिडेंट बाब समीर खान देस्तोरो बॉयजो आनी तेजी टीम, तेंचे आमी सगळ्यांचे फोटो हांगा दिसता आमकां वयर लायलेले आसा. समीर खानान सगळी जी टीम, एक टीम तेंची एक बरी टीम आसा. सगळे टीम जी आसा ते म्हणजे सगळे फ्रेंड जे सदां
आमच्या बरोबर रावलेले आसा, म्हाज्या वायट टायमारूय रावलेले आसा वांगडा आनी बऱ्या टायमाचेरूय ते बरोबर आसा. आनी सदांच जो रिस्पेक्ट तेंच्यांनी आमकां दिलेलो आसा आनी त्या रिस्पेक्टाक म्हाका दिसता कितलींशीं वर्सां जालीं हांव ह्या प्रोग्रामान एवरी टायम हांगा लीड घेवपाक लागून येता हांव. म्हणून हांव तेंचे सगळ्यांचे मना काळजांसून हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा. त्याच प्रमाणे माचयेर उपस्थित असलेले आमचे सगळे मान्यवर, जे आमचो मंडळाचो अध्यक्ष अविनाश नायक, आमचो भाव वेदांत चोडणकर, श्रद्धा आमोणकर, आमचे भाव मोसीम खान, समीर तर जालोच आमचो, आनी हांगा उपस्थित सगळे आमचे प्रेस भाव जावं आमची आख्खी टीम आनी सगळे आमचे हांगाले मुर्मा गोवाचे लोक जे हांगा मुद्दाम हो प्रोग्राम पळोवपाक लागून येयलेलो आसा. आयज खरेंच हांव समीर खानाचे तो आयज हो प्रोग्राम जो ऑर्गनायज करीत येयलेलो आसा तेज्या भितर एक तेज्या मनान जी भावना आसलेली, कित्याक जे फ्रेंड सर्कला भितर एक बाप आमचो बालन जो आयज आमच्या बरोबर ना आनी ताका मुद्दाम ह्या निमतान म्हळ्यार गोकुळ अष्टमीच्या निमतान आयज दहीहंडीच्या निमतान तेंचो एक श्रद्धांजली करपाक तेणें मनान चिंतलें आनी तेणें येवन म्हाका सांगलें आपूण असो असो प्रोग्राम करता. आमी म्हणलें लेट्स गो हेड आनी तेणें हे प्रमाणे करून हाडलो. म्हळ्यार एक त्या मनशाच्या मनान त्या मनशा बद्दल जो रिस्पेक्ट तेंच्या आख्ख्या टिमीक जो रिस्पेक्ट तेंच्यांनी दिलेलो आसा, खरेंच हांव तुमकां आभारी आसा. तुमी एक आमच्या मित्राचो जो म्हाजो क्लोज फ्रेंड आसलेलो, आयज हांव खूब म्हाका दिसता सगळ्यांत चड जर ताका कोण मिस करता जाल्यार आयज हांव मिस करता, कित्याक म्हाजे कडेन सारकें क्लोजली रिलेशन आसलेलें तेजे कडेन, कित्याक वांगडा आमी आसताले रात दीस. सो असो एक फ्रेंड आयज आमच्या बरोबर ना, पण तेजो आशिर्वाद ब्लेसिंग हो सदांच आमचेर आसतलो. समीर तुजेरूय आसतलो, तुज्या आख्ख्या टिमीचेर आसतलो, हेजेर मातसो तूं पावना. तो आमच्या वांगडा सदांच आसतलो आनी सदांच आमच्या बरोबर आसतलो. चड टायम घेनासतना जो आयज तुमी ऑर्गनायजेशन केलेलें आसा एकदम बरो केलेलो आसा. आमचो जो ऑर्केस्ट्रावूय आसा, मेलोडीज ऑर्केस्ट्रा, होवूय बऱ्या प्रमाणे तेंच्यांनी परफॉर्मन्स आमी हांगा पयले. त्याच प्रमाणे मेन सगळे जाण रावले मडकी फोडपाक. आतां कितले ग्रूप येयला? 3 ग्रूप येयला. स्टार्ट करपाक रावला लोक आमची भाशणां आयकपाक रावना हांगा. सो मेन म्हणटा ते लोकांक आमकां मडकी फोडपाक पळोवंक जाय. सो हांव मागता की हो फुडलो कार्यक्रम तुमी फुडें व्हरचो आनी तुमकां परत एकदां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. आमकां जे हांगा आपयला आनी आमचे बालन बाबा हेचे तुमी सगळें करून हाडला. उगडास येता सगळ्यांक ताका लागून थँक्यू म्हणटा. आनी हे आमी काम दवरपाचें, अशेंच उत्सवान करपाचें सगळ्यांनी. थँक्यू बाबा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. स्पेशल म्हणटा ते जन्माष्टमीची सदीच आमचे एवरी वर्सा स्पेशलूच आसा. आनी हे पार्ट अशें युनीक केलेले की आमी एवरी टायम इतली मेहनत करता आमचे देस्तेरे बॉयज, आनी एक प्रोग्राम बरो करून एक सक्सेसफूल एकदम प्रोग्राम बरो करून दाखोवपाचो म्हणून आसता त्या भशेन. आनी तेच भशेन आमकां जायतो लोक आमचो वाड्या वयले लोक आनी म्हाजे फ्रेंड सर्कल जे बी आहा, आनी तसोच आमचो आमदार संकल्प आमोणकर, आनी तशें आमचे जायते जाण आमकां डोनेशनान जे हेल्प करता तांकां तेंचे डोनेशनाक लागून आयज खंय तरी हो प्रोग्राम बरो सक्सेसफूल जाता, एकदम बरो प्रोग्राम जाता. तशेंच आमी मागता की लोकां कडेन की आमकां सदींच असो सपोर्ट दिवचो, हेल्प दिवचो, की आमी बऱ्यांच्यान बरो प्रोग्राम आमी वर्सान वर्स तुमकां तुमचे फुड्यान दवरपाचो आसत. आनी हे भशेन ही परंपरा चालूच आसा. आतां जाली 30 आनी 1 वर्सां 31 वर्सां जाली की आमी कंटिन्यू हो प्रोग्राम आमचो चालूच आसा. आमी सगळे जाण मेळून एक फ्रेंड सर्कल आमचे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक तिगी जाण मेळून कांयच भेदभाव कांयच नासतना आमी सगळो एक मटकी एक मोग एक लव म्हणटा तो सगळो दाखयता सगळ्यांक एकठांय करून. आनी ते भशेन तो आमचो मटकी ग्रँड जाता ते भशेन. आनी फंक्शन म्हाका दिसता आख्खे मुर्मुगांव म्हाका दिसता हे भशेन फंक्शन खंयच जायनासतलें. इतलो नंबर 1 फंक्शन आमी देस्तेरो बॉयज आमी जे आसा आयज आमचे बॉयज जायते मेहनत करता. आतां आमी सगळे जाण मेळून लोकां कडेन वचोन डोनेशन काडून एक प्रोग्राम येदो व्हडलो ग्रँड एक प्रोग्राम लोकांचे फुडें दवरता आमी. किती प्रायज मनी हा दहीहंडीचो? प्रायज आमचे हेचो प्रॉब्लम कितें आमचे एक्चुली ऑर्केस्ट्रा आसता सावंड जनरेटर हे ते मागीर जायते. आनी आमी प्रायज दवरला 25,000 आमचो लोकां खातीर. हांव इतलेंच मागता की सदींच आमचे बरोबर तुमी जो लव आमकां जो दिला ते भशेन सदींच आमचे बरोबर एक ब्लेसिंग सदींच आसपाचें म्हणून.